पंचायती राज्या अंतर्गत केंद्र सरकाराच्या योजनांचो लाभ घेवपाक गोंय अपेशी थारला। गोंय सरकारान बेगिनातल्या बेगीन जिल्लो नियोजन समिती स्थापीत करपाची गरज आसा अशें साळगांवचे आमदार जयेश साळगांवकर हांणी म्हळां। आरडी एक्सक्लुसिव्ह खातीर पणजेच्यान संजय मनवली। आता इवन द नॅशनल लेवल तेंचो सदीत ट्रस्ट आसा। एज फार एज आय नो, हांव एक रूरल डेव्हलपमेंट मिनिस्टर आसलो, जेन्ना म्हाका खबर आसा की वॉट अटेम्प्ट्स आर मेड एट द नॅशनल लेवल टू एम्पावर द पंचायत स्ट्रेंथन करपाचें। आमी सदीत ते फॉलो एंड इवन वी फॉलो की गांधीजीन म्हटलेलें की जर सुराज्य हाडटलो जाल्यार स्वराज म्हणजे पॉवर टू द लोकल्स, पॉवर टू द लास्ट पर्सन स्टेईंग इन द विलेज। हेका जर तूं एम्पावर करशी जाल्यार तेन्ना खरें सुराज म्हणजे आमी म्हणटा पळय रामराज आनी आमी जी कल्पना म्हणटा पळय एटलिस्ट थोडे जरी जर तूं हेचेर इम्प्लिमेंट करतलो जाल्यार लास्ट मनशाक पॉवर दिवपाची गरज आसा। एंड दॅट पॉवर कम्स through Gram Sabhas, through village panchayat, through representation in the panchayat bodies. आता there are BJP ruled states. There are 8 इथून दाखवला की 8 BJP ruled states आसा who have availed more than 17 of these subjects. Some have even touched 27, 28. पण थोडे states आसा who have availed the fullest 29 points चे 29 points त्यांच्यानी घेतले आसा, like Kerala, Karnataka, neighboring state Karnataka. मागीर सिक्कीम सारखे राज्य, नॉर्थ ईस्ट थोडे राज्य यांच्यानी 29 पॉइंट्स डिव्हॉल्व केले आसा, पंचायतीक दिल्ले आसा, स्कीम्स सेंट्रल गव्हर्नमेंटाच्यो पंचायती पर्यंत पाविल्ल्यो आसा। आता दीस तेंच्यांनी केल्ले आसा सेंट्रल स्कीम समज घेतल्या जाल्यार येस म्हणून घातले आसा, वाय घातलेले आसा, आणि समज सेंट्रल स्कीम जर घेवंक ना जाल्यार एन घातलेले आसा, नो म्हणून। तर गोवा स्पेशली हांगासर मार्क केल्ले आसा पळय, नॉट अ सिंगल स्कीम सेंट्रल गव्हर्नमेंट स्कीम इज इम्प्लिमेंटेड इन गोवा। गोयच्या सरकारान एक स्किमीचो फायदो गोवा गव्हर्नमेंटाक करून दिलेलो ना। एक नॉट अ सिंगल स्कीम, 29 स्किमा पैकी एक स्कीम गोवा गव्हर्नमेंट राबयना। आणि फायनली इम्प्लिमेंटेशन द टोटल ऑफ द सब्जेक्ट्स एवरीबडी इज अबाव 17, गोवा इज नील, 0। तर इतलो सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचो पैसो जो दवरलो आसा सामान्य मनशाक लागून आमच्यो 191 पंचायत आणि तितून भितर थोडे पंचायत कंबाईन ऑफ 2 विलेजेस सम प्लेसेस। तर मोर दॅन 200-300 पंचायत अशो 200-250 सुमार पंचायती आसा जो कंप्राइज ऑफ 193 पंचायत, 191-193 पंचायत। हेंका ह्यो स्किमी अजून पावना। आणि व्हॉट इज द गव्हर्नमेंट डुईंग इन दिस रिगार्ड? ह्या गव्हर्नमेंटान कितें करपाक जातालें इज डीपीसी जी आसली, डिस्ट्रिक्ट प्लॅनिंग कमिटी, ती तरी एक्टिवेट करपाक जाय आसली। डिस्ट्रिक्ट प्लॅनिंग कमिटीचो एक मेजर रोल आसा। इवन इफ यू फॉर्म दिस डिस्ट्रिक्ट प्लॅनिंग कमिटी, सेंट्रल स्कीम जो आसा पळय तेच्या मार्फत तुका इट इज अ व्हेकल काइंड ऑफ प्रत्येक विलेज पंचायत एक प्लॅन कॉन्सोलिडेट करून जिल्हा पंचायत धाडटा। जिल्हा पंचायत चेअरमॅन इज एम्पावर्ड टू इवन प्लॅन इन द एरिया इन द कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑफ चीफ मिनिस्टर।